सर आयज हांव दिता तुका राव रे. आयज कितले कॅन्डिडेटांनी फॉर्म भरले, कितले विथड्रॉ जाले आनी कितले विथड्रॉ जाले आनी फायनल लिस्ट कितें आसा? टोटल आयज विड्रॉलाचो डे आसलो इन मोर्मुगांव तालुका आमचे जनरल इलेक्शन टू विलेज पंचायत 2022. आयज विड्रॉलाक टोटल 28 विड्रॉ जाले. टोटल आमकां नॉमिनेशन रिसीव जालेली 283. आफ्टर स्क्रुटिनी आमकां टोटल आफ्टर स्क्रुटिनी आनी हे करून टोटल 248 कॅन्डिडेट्स वॅलिडली नॉमिनेटेड कॅन्डिडेट्स आशिल्ले 248. आनी आयज विड्रॉल 28 जाणांनी विड्रॉ केले आपले कॅन्डिडेचर. सो टोटल आतां कंटेस्टिंग कॅन्डिडेट्स इन द प्ले आहा टोटल 220 कॅन्डिडेट्स ओवरऑल इन 7 विलेज पंचायत ऑफ मोर्मुगांव. सर खंयच्या वॉर्डान हायेस्ट नंबर पार्टिसिपंट आहा आनी खंयच्या वॉर्डान एकदम लोवस्ट आसा अशें कितें? हायेस्ट सांकवाळ विलेज पंचायतीन टोटल 59 कॅन्डिडेट्स आहा आनी लोवस्ट चिकोलना बोगमालो विलेज पंचायत. आतां हेचो विड्रॉ कोणी केलें अनपोज कोण अनपोज बी कोण आयला? आनी कोर्तालीन विलेज पंचायतीचे वॉर्ड नंबर 4 एक टोटल दोन कॅन्डिडेट्स फॉर्मा भरलेली. तितूंत एकल्या कॅन्डिडेटान आयज विड्रॉ केले. सो ते कारणान तो एकलो जो आसलो कॅन्डिडेट तो इज डिक्लेर्ड एज इलेक्टेड अनअपोज. नांव कितें तें? मॅन्युअल पॅट्रिसियो फ्रांसिस्को सिल्वा. खंयचो वॉर्ड नंबर? वॉर्ड नंबर 4. सर आनी खंयच्या वॉर्डान बी हायेस्ट कितें आसा तें दितला तुमचे कडेन? खंयच्या वॉर्डान हायेस्ट कॅन्डिडेट आहा जावं खंयच्या वॉर्डान लोवस्ट कॅन्डिडेट आहा सिंगल इंडिविज्युअल वॉर्डान बी डिटेल्स बी कितें आहा? हे सापडटा ते हांव शेअर करूंक शकता. थँक्यू. बरें.